म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आयज आमकां जेजून आपल्या विशयी कितें सांगलां तें आमी आयकलां. बाप आनी हांव एक म्हणून म्हज्यो कोरण्यो हांव करिना, बाप म्हजे सिंग कोत्ता आनी तो म्हाका गोवाय दिता. आनी हाका लागून हांव देवाचो पूत म्हणून तुमकां सांगता, कित्याक ताणें म्हाका संस्कारून ह्या संवसारांत ताचो वावर करूंक धाडला. अशें आमकां सगळ्यांकूच देवान रचल्यान आपलो वावर आमचे सवें करच्याक. आनी आमी कशे भाशेन म्हणून जियेता, ताका खरीपणी आमी सहकार करता. ओ भायल्यानूच आमी क्रिस्तांव म्हणटा, तर आमी पयल्या वाचपान अशें पळयलां, आमी तर क्रिस्तांव आसत जाल्यार आमकां खरेपणी पिडापीड दितलीच. आमी जाणो तें, कित्याक आमी बरें करता आनी बरें करता म्हणून जशे भशेन आमी जेजू सगळें आयकलां, ताका लागून ते पिडापीड दिवंक सोदता, देवनिंदा करता म्हणटात. पूण आमी कोण? आमी जेजूचे सांदे, तो आमचें सगळें वावुरता. हाका लागून आमी सदांच ताका हाजीर जावया. तो आमचे भितर आसा. आमी कितें करता? आमी आमकांच हाजीर आसा. आनी हाका लागून ताचो वावर आमचे सगळें फुडें वचोंक जायना, कित्याक आमी आमचींच चिंतनां आयकता, आमचींच भावना, आनी ती सारकी न्हय. खूब फावटी ती आमकां दाखयता मार्ग, पूण हो जेजूचो मार्ग न्हय, जेजूची वाट न्हय. ताका लागून ही चिंतनां, ही भावना आमची सदांच ताका हाजीर जावन जेजूच्या ताब्यांत केली की ना, तो आमची मनां उजवाडायतलो आनी ताचो पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो कितें खरें आनी कितें सारकें न्हय पळय तें, कितें तो आमचें सगळें करूंक सोदता आनी कशें करूंक सोदता तेंय बी सगळें आमकां तें करून आमी कितें जाता, आमचे मदीं कितें जातलें, आमचे मदीं ती शांती येतली आनी दुसऱ्यांकूय बरेंपण फावो जातलें. हो वातावरण सगळो बदलतलो. पूण खूब फावटी तातूंत तोंटो आसतलो. तोंटो म्हणजे टेन्शन. तरी पूण आमी भिवंक फावना. जेजूच्या एकवटान आमी सदांच रावया आनी ताचेर आमचें जिवीत रायलें म्हणटच आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. भिरांत कितलीय आसूं, पूण आमी भिरांतीन जिवची ना. सगळीं आमी आतां आमचे ओटशे उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता ताका हाजीर जावया आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलेंय आमचे सवें दवरिनासतना ताचें सवें दवरया. भितरल्यान आमी स्वतंत्र जावया आनी ताचे गोठायेन आमचें जिवीत सारया.